नमस्कार पळया प्रुडंट खबरो. नागरिकत्व कायदो एनआरसीचो शिगमो. गोंयांत नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टराचें काम एप्रिला सावन करपाची तयारी. उपरांत एनआरसीच्या डॉक्युमेंटाचेर प्रस्नचिन्ह. पोर्तुगीज राजवटींतल्या गोंयकारांचें कितें? कशें तरी करून एकदाचें मायनिंग सुरू करपाचे यत्न. मात दुसरे वटेन मायनिंग महामंडळाचे एक पिल्लू सोडूंक सुरू. चौगा मंत्री खासदारांकडच्यान महामंडळाचे शिनाल. खासा रिपोर्ट. दुबावीत वेव्हार सारके ऑडिट ना. ठेवीदारांक जिरूय मेळना. नुवेच्या विजनरीज अर्बन सोसायटीचेर सरकारान घाले प्रशासक. डिपॉझिटरांचे 39 कोटी जुरा सयत आडकले. जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्षीय पावण्यारूच म्हणटा पंचायत मंत्री माविन. वेंचणूक जावं येता 15 मार्चाक. सरकारान वेंचणूक आयोगाक कळीत केली तारीख. मात डिलिमिटेशन ना. आनी लिव्हरपूल फिफा क्लब वर्ल्ड कप वस्ताद. फायनलीत ब्राझीलाच्या फ्लेमिंगोक एका गोलान मारले. लिव्हरपूलाचे गोंयचे फॅन्स उमेदीन. एकेवटेन नागरिकत्व कायदो आनी एनआरसी वेल्यान शिगमो. गोंयांत नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टराचें काम येता त्या एप्रिला सावन सुरू करपाची तयारी. गोंय सरकारान केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे अधिसुचोवणेक धरून 4 म्हयन्या फाटीं अधिसुचोवणी काडल्या. एनपीआर तयार जाल्या उपरांतूच खंय एनआरसी. कांय राज्यांनी एनआरसीच्या बोवाळांत एनपीआराचें काम बंद उडयलां. एनआरसीक डॉक्युमेंट खंयचे ताचेर प्रस्नचिन्ह. गोंयांत आदले पोर्तुगीज राजवटींतल्या गोंयकारांचें कितें? ही अधिसुचोवणी पळयात. गृह मंत्रालयाचे अधिसुचोवणेक धरून गोंय सरकारान हें नोटिफिकेशन फाटल्या ऑगस्टात काडिल्लें. नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर करपाचो प्राझ एप्रिल 2020 ते सप्टेंबर 2020 मजगती. केंद्राचे शेड्युला प्रमाण गोंय सरकारान एनपीआराची कार्यावळ थारायल्या. एनपीआर म्हणजे नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टराचें काम जनगणने बरोबर जाता. 2010 काँग्रेस सरकाराच्या राजवटींत ह्या रजिस्टराचें काम सुरू केल्लें. 6 म्हयन्यां परस चड एके सुवातेर रावता जाल्यार ताका एनपीआर अपडेट करचो पडटा. फुडले 6 म्हयने त्या जाग्यार रावपाचो आसल्यारूय एनपीआर अपडेट करचो पडटा. एनपीआर अपडेट करपाचें काम थळावी पंचायत तालुका पावण्यार जाता. एनपीआर तयार जाल्या उपरांतूच एनआरसी अधिसुचीत जातली अशें गृह मंत्रालयान जाहीर केल्ल्यान कांय राज्यांनी नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर करपाचेंच काम बंद उडयलां. प्रदेश काँग्रेस म्हणटा शिक्षणाक मोडपाचे आशिल्ले ते 3-4 हजार कोटी काडून पॉप्युलेशन रजिस्टराचेर मोडपाक इतली घाई कित्याक? Now before NRC, they are already starting something known as National Population Register, which is going to start in April. Now what National Population Register will be the basis for NRC. States have started that we will not even touch NPR. Now for the expenditure of NPR, 3,941 crores has been asked and which is likely to be approved on December 24th as per reports. And taking 3,000 crores from education, all this census is being done to finally eliminate all people irrespective of any religion, caste, faith. But those people, even there may be difficulties for me to prove the documents that they are demanding, which nobody knows. ज्येष्ठ आदोगाद काँग्रेसीचो कायदे तज्ञ कार्लोस फेरेर म्हणटा एनआरसी खंयचे डॉक्युमेंट लागतले ते अधिकृत कोणूच सांगिनाशिल्ल्यान गोंधळ चड जाला. गोंय 1961 मुक्त जाल्लें. एनआरसीची कट ऑफ तारीख कितें तिवूय स्पश्ट ना. The question which burns in the mind of the citizen, what documents do we require to prove our nationality? Because if in the rules it is prescribed that these 10 documents, any one of them, will be accepted, then I think it will set at peace many of the questions which are being raised, because this NRC, in my view, is not going to affect any particular religion, but will affect generally the people who are poor, who are those who are underprivileged, or those who don't have access. Many of our people around the country not even having education, they will be the worst sufferers. At least in Goa, we have got the Portuguese government which mandated that birth registration, marriage
including deaths, even adoptions had to be registered. So therefore, we are a little on a better footing. The date which is marked for any person to be declared a citizen of India would be 26 January 1950. As against this, we have Goa, which became part of the Union territory Goa became part of Union of India in 1961, which is 19th December 1961. So for us, even if there is a kind of anomaly or they don't clarify, we can successfully make out a case that we don't require to relate back our documents to 26 January 1950, but we can go back to prior to 20th of December 1961, because the citizenship order which was used to declare the Goans as people of Goa, Daman and Diu as deemed citizens of India puts the cut-off date. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंगळारा बसका जावपाची शक्यताय आसा. बसकेत नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर आणि एनआरसी फुडें व्हरपाविशीं कितें तें थारतलें म्हूण मिडियाच्यो खबरो येतात. मोदी सरकार सध्या मारते घेता काय विरोध किकोंत करून फुडें वता तें मंगळारा कळपाचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कशें तरी करून एकदाचें मायनिंग सुरू करपाचे यत्न चल्ल्या खरे, मात कोर्टात उपाय जालो ना जाल्यार सरकारी सुत्रां आतां सावनूच मायनिंग महामंडळाचे पिल्लू सोडूंक लागल्यात. सुप्रीम कोर्टात काम साधले ना जाल्यार महामंडळा शिवाय पर्याय ना म्हणून मावीन उलयला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी मायकलानूय तीच लायन धरल्या. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ कोर्टाचेर आशा, ताचे तकलेत महामंडळ घोळटा. It got a little delayed, perhaps it will be taken up in January. And if January or January end, we find that we'll see how it moves in the court. If we do not get relief, then I think it is time for the government to give relief to the people. That is what I have said, which is what I will take open stand from that time. That if we don't get relief from the courts, we have no alternative but to form a local mineral corporation and restart mining. मागीर आनी उपाय ना. आमी खंयच्या ना खंयच्या माध्यमांतल्यान सोल्युशन काडपाचे विचार आसा. खरें म्हणजे ह्या डेटीक सोल्युशन येतलें अशी आमकां खात्री आसली, बट ती डेट प्रोलॉंग जाली, त्या खातीर रावल्या. ऑल ऑप्शन्स आर ओपन. हय हय हय. आनी थोडो तरी वाट पळयतले नाजाल्यार केंद्र सरकार आपलो भितर वेगळ्या पद्दतीन ताजेर सेंटर खंयच्या पद्दतीन आतां हाजे पयलीं सुरू जातलें अशें आमकां तांणी उतर दिलें. सरकार आतां कॉर्पोरेशन करपाचें सरकार हातूंत ना, पूण हेजी वाट पळयतल्यार कांय कळचें ना. ह्या कोर्टाची जी केस आतां सगळें आमचें हें जाणलां, ती जर पयलींच हें केल्ली जाल्यार ही परिस्थिती गोंयचेर येवची नाशिल्ली. ती इतले वर्सांची पेंडींग जी केस आहा, कारण 87 जो एमामरी एक्ट लागिल्लो पळय ते आशिल्लो, त्या संदर्भात ती केस आसा. कारण आमकां जवळ जवळ आनीक 25-30 वर्सांची हें मेळटा. कारण 87 आमकां तो 60 वडांच्यान खंयच्याय इम्प्लिमेंटेशन केलें की आमची जी 50 वर्सांची मुदत जी आसा ती तातूंत कवर जाली. कितलीच वर्सां जर आमकां मेळ्ळी जाल्यार आमचें मायनींग वेवस्थीतपणे जाता आनी तीच केस जी आहा ती येवपाची आसा. पण तो कॉर्पोरेशनाचो असो शेवटचो एकूच उपाय असो दिसता तुमकां? कॉर्पोरेशनाचे उपाय आसा, तो उपाय हो लास्ट उपाय आसतलो. त्यामुळे केंद्र सरकार म्हणजे आमी जें मागतात, जर कोर्टान आमकां मेळना जाल्यार आमी केंद्र सरकाराक अमेंडमेंट हाडून आमकां आमचेर जो अन्याय जाला तो एक्सेप्शन दिल्ली ती आमी 27 जें मागलें पळय तें आमी अमेंडमेंट करपाक नये वर्साक 7 दीस आहा. नये वर्सान एक स्ट्रॉंग डिसिजन घेवपाची गरज आहा. आनी स्ट्रॉंग डिसिजन म्हणल्यार मायनींग कॉर्पोरेशन. आमचो फूल पाठिंबो तेका आहा. एक पासून आमदार असो आसचो ना की तो म्हणटलो करी नाका. जे डिसिजन सुप्रीम कोर्ट आतां दिवपाचो आहा, हांव नको ती केस केन्ना वयर येतली, रिव्यू पिटिशन, तर तितून आमचें काम जायना जाल्यार मायनींग कॉर्पोरेशन इमिडिएटली स्टार्ट जावचें अशें म्हाजें मागणें गोंयकाराचे वतीन. दुबावीत व्यवहार, धड ऑडिट ना, ठेवीदारांक जुरूय मेळना. नुवेच्या विजनरीज अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचेर रजिस्ट्रारान निमाणे प्रशासक घालो. सोसायटीचेर 3 प्रशासक घाल्यात. तिगूय तेच क्रेडिट सोसायटीचे डिपॉझिटर. सोसायटींतल्या बाकीच्या गैरव्यवहारांची चवकशी इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेल पळयतले. सुमार 39 कोटींची डेपॉझिटां जुरा सयत अडकल्यात. नुवेच्या विजनरीज अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीत अर्थीक गैरव्यवहाराचो बोवाळ. लोकांची लाखांची डेपॉझिटां आनी जुरूय अडकले.
ह्या सोसायटीत लोकांची सुमार 39 कोटींची डेपॉझिटां आसात. चडश्यो अकाउंट होल्डर बायलो. सुरवातीक ही क्रेडिट सोसायटी डिपॉझिटरांक आकर्षक 11% जूर दिताली. ताका लागून लोक थंय पयसो घालूंक धांवले. उपरांत जूर 9% पावलो आनी आतां तांणी लोकांकडच्यान पिगमी जमा करप सोडला. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण बँकेतली डिपॉझिटां वाडली आनी रिणां दिवपाचो वेव्हार जावंक नाशिल्ल्यान बँकेच्या बॅलन्स शीटार फटको बसलो. आतां मेरेन हे क्रेडिट सोसायटीन आपल्या कस्टमरांक 12 कोटींची रिणां वाटल्यात. वेल्यान बँकेचे ऑडिट सारके ना. कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आनी नुवेचो आमदार बाबाशानान हे सोसायटीचो इश्यू सरकारा कडेन व्हेल्लो. उपरांत कोऑपरेटिव्ह रजिस्ट्रारान सोसायटीचेर प्रशासक घालपाचें थारायलें. कॉर्पोरेशन रजिस्टर केले. कॉर्पोरेशनान पुराय असिस्टंट दिला. ऑफेन्स रजिस्टर करून लायल्या. सॉल्व करून लायला. ही हॅज मेड एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कमिटी टू टेक ओवर. सगळो सपोर्ट तेगे आहा आमकां. एंड वी आर आय एम आफ्टर देम टू टेक इट एज अ सॅम्पल. म्हणजे क्रेडीट सोसायटी जर तर खंयची हेज्या मुखार फ्रॉड करतली जाल्यार एश कोन पनिशमेंट पडटा म्हूण आमी ताका अटॅक मारपा जाय. सो तेगेली पासपोर्ट ऑलरेडी हें केली, इम्पाउंड केली. So we are under process. The investigation is under progress. By tomorrow they are taking over. New committee is taking over, and we are trying to seize the assets of this. But let there be opinion. Let there be legal opinion, and whatever is to be done to safeguard the interest of all investors in Goa. कितले जावं ही केस सारकी स्ट्रॉंग करपा जाय. तूं लोकां त्रास करूं जाय न्ही. आमगे माजोर्डा म्हापसा मोर दॅन 200 लोक इन्वेस्टमेंट केलो आहा. सर ती पयस खंय गायल म्हणटाय. पयस ते कितें कांय सांगना. पयशे आहाय म्हणटाय. पयलीं म्हणूंक लागले प्रॉपर्टी घेयल्याय म्हूण. केपें प्रॉपर्टी घेयल्याय म्हणूंक लागले. बेश्टे 300 स्क्वेअर मिटरा 500 प्लॉट घेयलो आहाय. हेजे हितू जावपा जाय. ते हे आतां पयशे 40 crores जाले. There is a migrant domestic worker who came to us in September to let us know that she had a fixed deposit which had matured on the 21st of August, and she had been called every day to come and pick up her money. But in the end she got fed up because they had only given her 19,000 out of her 6,49,000 that was due to her. कोऑपरेटिव्ह रजिस्ट्रारान हे विजनरीज अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचेर 3 प्रशासक घाल्यात. तिगूय सोसायटीचे डिपॉझिटर. तेच बरोबर क्रेडिट सोसायटीच्या बाकीचे अर्थीक गैरव्यवहारांची चौकशी इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेल करतले. मात जूर सोडा. लोकांची आडकल्ली 39 कोटींची प्रिन्सिपल रक्कम मेळपाची सध्या धडगत ना. डेपॉझिटरांची भिस्त प्रशासकाचेर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडे वांगडा सावियो डायस. गोयची जिल्हा पंचायत वेंचणूक पक्षीय पावण्यारूच जातली. पंचायत मंत्री माविन प्रुडंटा कडेन उलयला. वेंचणूक चड करून 15 मार्चाक जावंक शकता. सरकारान आपले वटेनच्यान राज्य वेंचणूक आयोगाक तारीख कळीत केल्या. ह्या वेळार मतदारसंघांचे डिलिमिटेशन जावचें ना. मात फाटले फावट कांय मतदारसंघांनी केल्ल्यो भूगोलीक चुको सुदारपाचो खंय यत्न जावंक शकता. आमचे जे पार्टीचे अधिकारी आसात तेंचे कडेन इनफॉर्मल डिस्कशन केला. कॅबिनेटीनूय हेजेर इनफॉर्मल डिस्कशन जाला आनी सगळ्यांचे व्यू आयकून हांवें एक निर्णय घेतलेलो आसा सरकार म्हूण की आसा तशें आमी दवरतले. एलोंग पार्टी लायन्स जिल्हा परिशद इलेक्शन जातली म्हूण. ओके. आनी गव्हर्मेंटान टेंटेटिव्ह डेट्स सजेस्ट केल्यार. टेंटेटिव्ह डेट्स फिक्स केला म्हणल्यार आमी 15 मार्च प्रपोज केला. बट अल्टिमेटली कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इज द स्टेट इलेक्शन कमिशन. आमी तेंचे कडेन धाडला. आमी 2-3 डेट दिला. वन ऑफ द मेन डेट इज 15 मार्च. सो इट इज अप टू देम टू डिसायड द डेट एंड गो अहेड विथ द इलेक्शन. वेंचणूक पक्षीय पावण्यार जाल्यार कोण कितल्या पाण्यात आसात तो मेजूंक बरो. एंड वाय नॉट हॅव इट एलोंग पार्टी लायन्स एज वी हॅड लास्ट टायम. प्रत्येक जाणांचे स्ट्रेंथ आनी विकनसूय कळटले. हे जे थोडे जे विरोधक आहात तेजे खोटाशे मारता आमी इतले स्ट्रॉंग आहा आनी अशें आहा तशें आहा. पळय आमी चॅलेंज घेता जिल्हा परिशद इलेक्शना कोण कोणा वांगडा आहा तो पळोवया. वेंचणुके आदी डिलिमिटेशन जावचें ना. मात फाटले फावट डिलिमिटेशनात जाल्ल्या चुकांचो दुरुस्तेचे नजरेन विचार जावं येता. सर्टन जालो की कॉन्स्टिट्युएन्सी डिलिमिटेशन सुरू जाता. कॉन्स्टिट्युएन्सी चेंज जाता. सो तशें कितें पावटी जावपाचें आहा. डिलिमिटेशन पर से जावपाना पूण थोड्यो ज्यो चेंजीस रॉंग केल्ल्यो. फॉर एग्जाम्पल म्हाजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां बोगमालो इज एट वन एंड बोगमालो काडून कुट्टाडे घातलेले. सो इट डज नॉट मेक सेन्स. बोगमालो म्हणटा ते चिकलेत तेंकोन येयल्ले आहा. कित्याक एक टायमार चिकले फूल पंचायत आसली चिका वीच इन्क्लुडेड बोगमालो.
सो हिंगाचे काडून तिंगा घातला हे भाशेन एक 4-5 कडेन आहा अख्खे गोंयान ते घोडे आमी चेंजीस करता. जोग्राफिकल मिस्टेक्स आहा ते करेक्शन जातले विच इज व्हेरी ब्लेटंट ते आमी इट शूड बी मिन्स होमोजेनियस एरिया म्हणजे सेम कंटिन्युअस एरिया only then we will means keep it that way, or if changes are to be made in that direction we will be forced to make. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. दिवचल पालिकेचे काय नगरसेवक आपली वोट बँक सांबाळूंक बेकायदेशीरपणान काय गाडेवाल्यांचे पुनर्वसन करूंक पेटल्यात. हे अशेंच चल्ल्यार कोर्टात वचपाची शिटकावणी दिवचलचो आदलो आमदार नरेश सावळान दिल्या. ते शिवाय दिवचले शिवाजीचो पुतळो उबारला तो खंय बरोबर ना ताची सुवातूय चुकल्या. तो रिजेक्टेड पुतळो बदलात म्हूण इशू. जेन्ना सरकारान मार्केट जेन्ना बांदून दिलें त्या वेळाचेर वेवस्थीन तांकां पार्किंग स्पेस दवरलेली आसा आणि त्या पार्किंग स्पेसीन आयज म्युनिसिपालिटी पत्र्याचे गाळे उबे करपाक लागलेले आसा. आमी मार्केटांतली प्लास्टीक कशी वतली, प्लास्टिकाच्यो शिडी कश्यो वयतल्यो, पत्रे कशे वयतले हेचो विचार करता आणि सरकारा कडेन मागणी करून आमी मार्केट नवे बांदून घेता. ते जी सुंदर अशी गणपतीक जी शेड बांदल्या तेच्या कुशीक हे आयज पत्र्याचे गाळे उबे करता आणि तांकां बरी शटरां घालता विच इज टोटली इल्लिगल. सिवोचो हो फुडाकार जर सिवोचो आसा, सिवो जर वेवस्थीन तांकां गायड जर करिना जाल्यार हेका जबाबदार सिवो आसा, चीफ ऑफिसर ऑफ बिचोली म्युनिसिपल कावन्सील, हो ताका पूर्ण जबाबदार आसतलो. हेजेर आमी कंप्लेंट सिवो कडेन आसतलीच, म्युनिसिपालिटीच्या DMA कडेन कंप्लेंट आसतलीच. त्याच बरोबर आमी हांकां कोर्टानूय व्हरतले. हे जर ते आयज जर बांदता म्हणजे हेचो अर्थ टेक्निकल सेक्शनान तांकां मान्यता दिल्ली आसतली, नाजाल्यार हे इतके डेरिंग करचे ना, नाजाल्यार हे टेक्निकल सेक्शनाक बिगूच घालिना अशें जालें. आनी आपणाक जाय ते तसलें चल्लेलें आसा. हांव त्या गाडेकारांच्या विरोधान ना, पयलींच सांगता, हांव त्या गाडेकारांच्या विरोधान ना, पण त्या गाडेकारांक तुमकां जर पुनर्वसन करपाचें जाल्यार खंय तरी कायदेशीर व्यवस्थीत तेंची खंय तरी तेंची पुनर्वसनां तुमी करची. तो पुतळो आमकां शिवाजी बद्दल प्रेम आसा, आमकां शिवाजीचो पुतळो अश्वारूढ शिवाजीचो पुतळो दिवचलेन उबो करपाक जाय ही आमची इच्छा आसा. पूण तो शिवाजीचो पुतळो कसो आसचो हेचेर सुद्दां अभ्यास करपाची गरज आसा. कारण तो पुतळो अशा जाग्याचेर उबो आसा की समोरच्या दोनूय सायडींतल्यान आनी 3-4 सायडींतल्यान जर तूं पळोवपाक गेलो जाल्यार समोरची सायड खंयच्यानूच दिसना. आनी जर तो जर योग्य ना आणि जर तो पुतळो ऐतिहासिकच्या रितीरिवाजा प्रमाणे जर ना जाल्यार तो पुतळो मोडचो पडटलो आणि दुसरे कडेन आमकां उबो करचो पडटलो. तेतून तुम्ही सहभागी जायात नाल्यार आमी तो उबो करतले. हे जे पुतळे बरयला तो संपूर्ण चुकीचो पुतळो आसा आणि ह्या पुतळ्या बद्दल गैरसमज खूप जाल्लो आसा. आणि ह्या पुतळ्याचे पांय जर पळयत जाल्यार फाटल्याचे पांय सुद्दां अशे परते दवरलेले आसा. ही नोंद घेवपाची काय, कारण की हे पुतळो जो आसा तो असो आमचो कन्सिडर जाता की लोक जेन्ना आमकां महाराष्ट्रातले लोक म्हणटा तुमचो छत्रपती शिवाजी महाराज आमचो, पण तुमचो छत्रपती शिवाजी महाराज पळून गेलो काय कितें. संस्कार नासत जाल्यार मनीस हो जनावरा भशेन, संस्कारा शिवाय मनीसपण येना. केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायक उलयलो. मठ ग्रामस्थ स्वामी समर्थ संस्थे वरवीं मडगांव समर्थ गडार सुरू केल्ले मराठी मुळावे शाळेच्या उक्तावणाक श्रीपाद भाऊ गेल्लो. मराठी शाळेच्या उक्तावणाक भाऊन हिंदीन भाषण ठोकलें. इस देश की अगली पीढ़ी कैसी होनी चाहिए, इस विचार को लेकर सुसंस्कृत देशभक्त समाज में ऐसी पीढ़ी जब निर्माण हुई तभी इस समाज का कुछ भला होगा. इस विचार से स्कूल यहाँ शुरू हो गया, कई 2 साल से शुरू है. संस्कार के बिना मनुष्य हम तो पशु मानते हैं. पशु में और मनुष्य में यही तो फर्क है कि संस्कार नहीं होंगे तो ये दोनों समान हो सकते हैं. और इसीलिए सुसंस्कार इस पीढ़ी को सुसंस्कार करना ये समाज का कार्य है, बड़ा कार्य है. और ये कार्य कई 2 साल से इस
के माध्यम से हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। समाज को सब कुछ सरकार देती है, सब तरह से सब कुछ मिलता है, लेकिन जो सही मिलना चाहिए था वो समाज, इसका अभाव आज समाज में है और इसका कोई फिक्र नहीं करता, इसका कोई विचार नहीं करता। सब कुछ है, लेकिन आदमी जब पशु जैसा व्यवहार करता है, कभी समाज में सभी समस्याएं सामने खड़ी हो जाती है और समस्या करने वाले हम ही हैं। ये क्यों होते हैं? इसका उत्तर यही है कि समाज जब सुसंस्कारित होगा, अच्छे विचारों का होगा, तभी जो दुष्कर्म आज समाज के सामने हो रहे हैं वो दुष्कर्म कभी उससे हो नहीं पाएंगे और समाज इससे निश्चित तौर से सुखी। थळाव्यांच्या रोजगाराचो इश्यू घेऊन मडकई नागरिक कृती समिती फुडें सरल्या। सरकारी नोकऱ्यो ना त्यो ना, गावात आणि कुणय उद्देगीक वचणुकेतूय कोण जॉब दिनात। गावात शिकिल्ल्या भुरग्यांचो आंकडो वाडत आसा, मात नोकऱ्यो ना। थंयचे उद्देगीक वचणुकेत 90% वयर भायले कामगार। सरकारी जॉब ना तेन्ना फॅक्टरींनी तरी काम धंदो दिवंक सरकारान लक्ष घालचें म्हूण समिती मागता। तर हे जॉबाचे विषय आमच्या भुरग्यांच्या फुडार आमचे साधारण ह्या लेवलाचेर सगळे लायफ जाले। फुडले जनरेशनाक ते कितें करतले? फुडले जनरेशनाची कितें? आमचे फुडले जनरेशन ल्हान भुरगे आसात तांकां कोण जॉब दितलो? सरकारान जॉब आसा काय कितें? सरकारान आमकां जॉब मेळपाचें ना। सरकारान कोण जॉब दितले आमच्या सरकारान? आज व्हडली टेक्नॉलॉजी येयल्या, बँकेन 3 जाण स्टाफ करता, व्हडली बँक सगळी सांबाळटात। पयलीं सारके 16-17 स्टाफ आसताले, तशी आतां परिस्थिती ना। तर आमच्या लोकांनी कितें करपाचें असो प्रश्न येयल्लो आसा। आमच्या भुरग्यांचे गाडी आसा, आमच्या भुरग्यांचे गाडी आसा, सगळ्यांक टॅक्सी बिझनेस आमचे भुरगे मोडके सारके सगळे मोडके आयडीसी सर्व्हिस दिवपाक शकतात। तर ह्या मोडक्याचे फॅक्टरीवाले म्हणून सांगतात आमकां तुमच्यो गाडयो कोताक येना। गाडयेक कितें शिक्षण जाय पडटा? गाडी चलोवपाक शिक्षण जाय पडटा काय म्हणटा आमच्या फॅक्टरीवाले विचारले। गाडयेक शिक्षण नाका, गाडयेक फिटनेस पासिंग असले म्हणटा गाडी लावूंक शकता, पूण हे आमकां तशें ट्रीट करिना मोडकेकाराक। फॅक्टरी नाका म्हणून आमकां फॅक्टरी जायो, आमकां डेव्हलपमेंटूय जायो, जॉबूय जाय, पूण आमकां पयलीं दियात, मोडकेकाराक पयलीं दियात। आमचे सरावंडींग पुणे बांदोडे आसा, माटाव सायडी आसता, आमचे भुरगे बिकॉम बीएससी जाल्ले आसता, तांकां दियात। पण आयटीसी हे कारखाने जे रोजगार उत्पन्न करपा खातीर गव्हर्नमेंटचे आमच्या गोवा गव्हर्नमेंटान प्रत्येक गांवांनी गांव जिल्ल्यांनी आयटीसी हाडली। पण ह्या कित्याक लागून हाडली? ती गांवच्या लोकांक रोजगार मेळचो आनी काम धंदे चलचे, ते काम धंदे मेळचे म्हणून। पण हांगासर पळयत जाल्यार उलटेंच जाल्लें आसा। हांगासर 93.5% भायले आसा आउटसायडर, जे लेबरर म्हणून काम करतात जावं बाकीचे स्टाफ भितर, आनी 100% जे ऑक्सिलरी सर्व्हिसीस पडटली आपल्या प्रेमानंद बाबा जी कॉन्ट्रॅक्टां चलता ती सगळी 100% भायल्यांची चलता। पूण गोंयकारांनी कितें करपाचें? फक्त 6.5% सर्वे नंतर गोंयकार हांगासर कामां करता। 6.5% कितले पडले आसा? हांव सुद्दां न्ही थंय, 1/3 सुद्दां न्हय, ताच्या पेक्षा कमी 6.5% आनी 93.5% भायले काम करता। आमकां जॉब गव्हर्नमेंट जॉब सगळ्यांक मेळपाक शकना, पूण तेंकां अशें केन्ना सांगलें ना बाबा तुमकां वचून थंय जॉब मेळटले जावं तुमची फॅक्टरी आसा थंय तुमी जॉब करात, आपूण थंय सांगता, अशें केन्ना जाल्लें ना। इम्पॉसिबल कांयच नाही। फॅक्टरीत 80% कित्याक 100% कामां लागतले। आमच्या भुरग्यांक स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर घालपाक आमी तांकां कंपल्सरी करूं येता। आमी फॅक्टरी बंद उडोवया, पळोवया खंयचो सरकार आमकां जेलीन घालता तो। ब्राझीलाच्या फ्लेमेंगो क्लबाक एका गोलान मारून लिव्हरपूलान पयले फावट फिफा क्लब वर्ल्ड कप जिखलो। रॉबर्तो फेर्मिनोन एक्स्ट्रा टायमात मारिल्ल्या गोलाच्या नेटार लिव्हरपूलान जैत जोडलें। लिव्हरपूलान एकाच वर्सा युरोपियन आनी वर्ल्ड चॅम्पियनशीप जिखपाचो पराक्रम केलो। लिव्हरपूलाच्या गोंयच्या फॅन्सांनी मॅची वेळार जल्लोष केलो। हे बुलेटिन हांगा सोंपता। हे खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.